ना मेल धाडला आमी सांगला उलयले पर्सनल आनी आज वचना. ओके. अनेक न्यूज येता दिगंबर कामत बीजेपीन जॉईन जाता म्हणून न्यूज येता. हांव ब्रेकींग न्यूज कितें तरी टीव्हीचेर पयले हांवें आनी खंय तरी दिल्ली वचपाक गेला बी फोटो आयले. स्टेट लिडरशिपीक कितें खबर आसा तें आमकां कांयच खबर ना आनी ह्यो अफवा आसूं शकता. कारण दिल्ली गेलो फक्त दिल्ली आनीकूय काम आसता भाजपाचें जॉयनूच करपाक गेलो अशें नासता. कालच्या मिटिंगेक दिगंबराचें कितें डिस्कशन जाल्लें आमदारांनी इशू काडिल्लो ना तशें कांय ना. ते काडलेलो इशू म्हणजे कितें पेपरार येता हें कितें आमकां येता आमकां म्हणजे कांय खबर ना. वोटींग बी घेतलेले काँग्रेसचे कोणी येयल्यार घेवप काय ना तेजेर मिटिंगेन ना. वोटींग ना. वोटींग बी अशें काय जालें वोटींग ना. कोण आमी म्हटलां की आमचे घटक पक्षाक आमी केन्नाच धोका दिवचे ना. मगो आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड आनी इंडिपेंडंट. दिगंबर कामतचें नांव येवंकूच ना म्हणटा तुमी तर मिटिंगेन. खंय मी विचारता न्ही पेपरार येता एक कितें हें चल्लां काय विचारता कितें खरें काय विचारता ना. आमकांच खबर ना जाल्यार आमी कितें सांगूं शकता. आमी तुमचेच कडेन कळटा. पूण दिगंबर कामत येता जाल्यार दारां ओपन आसतली बीजेपीची. तुमचो ओल्ड हें तो दारां आमची सदांच उगडी आसता. तुमी आयले आतां दारां उगडीच आहा. 14 आयल्यार 14 उगडी 14 आयल्यार हय दारां उगडी आसा. कारण आमकां पक्ष वाडोवपाक जाय. सबका साथ सबका विकास सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाचें आसा. पण कन्सल्टेशन कितें जालां तुमच्या बीजेपी MLAs आसा पळय तांच्या बरोबर कन्सल्टेशन जालां की लायक यू नो इफ यू आर गेटिंग सम अदर CM फ्रॉम अदर पार्टी रेडीमेड CM आसतना दुसरो CM करपाचो प्रश्नच येयना. आनीक कन्सल्टेशन करपाचें हेंच ना न्ही. CM आसता तोच कंटिन्यू आसतलो आनी तेजे बरोबर नेतृत्व तेजेच आसतलें आनी सरकार आसतलें. इवन आतां दिगंबर कामत दिल्लीन तुमच्या नेतृत्वाक मेळटा ते तुमकां कन्सल्ट करूनच डिसिजन घेतले काय तुमकां डिसिजन म्हाका कांयच खबर ना खरेंच. तो राजिनामो दिता जाल्यार स्पिकर आसपाक जाय पयलो म्हणजे हितूर. त्या शिवाय जॉयन जावपाक मेळचें ना. म्हाका दिसता फाटले फावटी केन्ना तरी मदींच तो दिल्ली कितें आपल्या कामाक लागून वचना. 2-3 फावटी गेला बड्डे जावन केन्ना प्रसाद वाचलेल्यान अशें चालू आसता. प्रत्येकाचें आतां आमी वचपाचें आशिल्लें दिल्ली. आज उरलें आमी गेले म्हणटा ताका जॉयन करपाक गेले म्हणटा आशिल्ले. आमी उरले हे आमचे मिटींग येलो आनी तितून कांय तथ्य ना अशें म्हाका दिसता. तुमी आयज इलेक्शन मिटिंगेक कित्याक पावना म्हणटा हांगासर कितें आसा स्टेटीन तशें न्ही. आज ही मिटींग आशिल्ली न्ही. आमकां सकाळीं काल आपयल्लें एक्चुली. काल सांजचें आपयल्लें पूण काल आमी पावपाक शकले ना. आजची सगळी मिटींग आशिल्ली. तुमचो शेड्यूल पयलींच चल्लेलो म्हणजे लास्ट मोमेंटार चेंज कसो जालो खंयचो दिल्ली वचपाचो न्ही. काल मिटींग आज ही फायनल करूं जाय नांव आनी आमकां धाड म्हटलें नांव. आज मिटींग करूं जाय. हो मोठो प्रोसेस आसता कार्यकर्त्यांक विचारपाक आनी आज कार्यकर्त्यांनी परत मेळटले आमी मतदारसंघान मेळटले आनी नांव फायनल करता. चीफ मिनिस्टर इज नॉट डुईंग वेल. सो सेकंड लिडर अजूनय कित्याक जायना वाय तशी परिस्थिती निर्माण जावना न्ही. कशी आसा ते मुख्यमंत्री आपल्या घराडे आसा आनी काल मातशी तेंची फाटी तशी खालावली फाटी एकदां त्या हितूंतल्यान वयर सकयल आसता प्रकृती. आनी वर्सभर जालें अशें गेले 3 म्हयने वेगळ्यो अफवा येताल्यो पण त्या हितून तशें तथ्य कांय ना. बट दिगंबर तुमकां अप्रोच बी जाल्लो आपूण जॉइन जाता बी ना कांयच कोणाकूच मेळना. So there is a section of people who are saying that you know the BJP has been hijacked by certain people. BJP पार्टी अशी आसा BJP पार्टी केन्ना कोणा हायजॅक करची ना आनी कोण करूंक शकचो ना हायजॅक BJP. आमी जाल्यार दुसऱ्याक हायजॅक करीत. So why these names are not coming out? Your second leader's name is not coming out. You have a problem with कितले लीडर आसा. But why you are not naming like at least 3 leaders, 5 leaders names which are not coming out from the BJP? आमचे कडेन एक लीडर आसा राजे नार्लेकर आसा, श्रीपाद नाईक आसा, लक्ष्मण पार्सेकर आसा, नरेंद्र सावयकर आसा, विनय तेंडुलकर आसा, दामू नायक आसा, सदानंद तानावडे आसा, खूब लीडर आसा. काल काँग्रेसीन आरोप केलो की राजभवनाची जी सूत्रां आसात ती तुमच्या वेळान म्हणजे BJP कडल्यान हाताळटा कंडेम केले आनी सतीश दोन वचून मेळ्ळे. सो तेचेर तुमचें गव्हर्नराक मेळपाक कोणीय मेळूंक शकता. हांव सुद्दां वेळ पळय हांव वतलो मेळून येवपाक कांयच हरकत ना. आनीक सतीश दोन आमी धाडलो तांकां
कारण चर्चा वेगवेगळी येता ती डिस्कस करपाक कितें सोडटा सीएमा बद्दल तें सारकें रिपोर्टींग करपाक तांकां धाडलें आनी सीएमाचे हेल्था विशीं सांगपाक तुमी सांगपाक ते तुमी हें करता कित्याक कितें येता तिकाय एक चिंता आसता न्ही. फाटले फावटी हांव वचून आयिल्लो अशेंच हें आयिल्लो आनी तिका मेळून आयिल्लो. Sir, after like today, yesterday's controversy about Chief Minister's health, did you meet him? काल आमचे संघटन मंत्री आनी आमचो प्रदेशाचो ट्रेझरर तांकां मेळून आयल्यात काल. What he conveyed something? कांय ना ताका मेळून आयल्या सदां भशेन ते केन्ना एक 8 दिसांनी वतात तशें मेळून आयल्या. आमी आज बी वचूंक शकता मागीर इवनिंग टायम आसलेले.